मी वांयगिणी ह्या गांवान आसा. वांयगिणी हो नगरगांव ह्या पंचायतींतलो 70तलो एक गांव. एकदम दुर्गम असो गांव आसा. हो सद्याक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी भितर पडटा आनी ताचे खातीर सद्या तांचेर तांची तलवार आसा हांच्यान डिस्प्ले जावपा खातीर. हालींच हो मातयेचो रस्तो केला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. हाजे आदीं हो हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी हो लोक पळय ही न्हंय क्रॉस करपा खातीर हाजो वापर करताले. लाकडां घालून तांच्यांनी एक पूल तयार केल्लो आनी अशें करून ते येताले. कांय दिसां फाटीं गोमंतक टीव्हीन 70तलो गांवगिरो भाग आशिल्ल्या वांयगिणी गांवची व्यथा मांडिल्ली. 500 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटात हाचेर उजवाड घातिल्लो. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेत वांयगिणी बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केल्या. ह्या गांवाचो म्हादय अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगला अशें तांणी सांगले. वांयगिणी जी एरिया इतल्या पेपरान येता आमच्या साहेबाक खबर आहा. हांवें ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. 5च घरां पूण चडसो लोक थंय रावना. तेंची कितें तरी शेती बी सगळें आहा पूण थंय सोलर लायटींग त्याच बरोबर पेवरचो रोड FRC त्यांची कमिटी जी आसता गांवान ते कमिटीक हांवें ऑलरेडी सांगला तुमी मिटींग घ्या करा आनी आमी मागीर ते रोड पेवर्ड रोड म्हणजे लोक डायरेक्टली गांवान वचूं शकतात. चलोन वचपाची गरज पडची ना. हे बेगिना बेगीन आमी इवन ते रावना जाल्यार बी बिकॉज इट इज जस्ट 5-6 हाऊसेस आर देर इनसायड. हांव तुका बेश्टें इन्फॉर्म करपाक हांव वचून आयला थंय पळय म्हणजे चडशीं घरां लॉक आहा. 1-2 कोण तरी थंय रावता आनी येता आनी वाळपय चडशीं तेंची भुरगीं शिकता. वांयगिणी सारके गांव एकूच असो गांव उरला ते वायल्ड लायफ सँच्युरीचे भितर पडटा. आमी जे खंय वायल्ड लायफ सँच्युरीचो इश्यू येता आमी डायरेक्टली आमी तांकां परमिशन दिल्लें आसा विथ फॉलोइंग रुल्स की रस्तो खंय गरज पडटा पेवर खंय लावं शकता हे सगळें लावपाक हांवें ऑलरेडी सांगलेलें